नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. कार्यकर्त्यांची कामां जायनात म्हण बीजेपीच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेत पदाधिकाऱ्यांचे कागाळींचो शिवर. मुख्यमंत्र्यांचेर प्रश्नांचो फार. परिकार म्हणटा 95% सरकारी नोकऱ्यो बीजेपीच्या लागींच्याच. बनावट डॉक्युमेंट करून गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी विकपी रॅकेटांतले आनीकय कांय जाण पुलिसांच्या हाताक लागपाची शक्यताय. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारी अधिकारी आसल्यार सुटचे ना. शिदळकी चलिल्ल्याच्या दुबावावेल्यान कळंगुटे वातावरण तापले. पुलिसांनी 2 जोडप्यांक केली अटक. लोकांक गैरसमज जाल्ल्याचे पुलीस तपासांत उक्ताडार. गोयच्या साहेबाचे दर्शन सुवाळ्याक 50 कोटी मोडून सरकार उबारता सुविधा. व्हडा प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था. सरकारी पावंड्यार मुख्यमंत्र्यान घेतलो तयारीचो नियाळ. आणि गोय कला आणि साहित्य महोत्सव 4 ते 7 डिसेंबराक पणजे कला अकादमीत. ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, नेपाळ आणि पाकिस्तानाचेर महोत्सवात भर. खबरो विस्तारान. बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची कामां जायनात म्हण पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यांचेर कार्यकर्त्यांनीच कागाळींचो अक्षरशः शिवर केलो. कार्यकर्त्यांची कामां जायनात, कार्यकर्त्यांकच मुख्यमंत्री मेळना म्हण कार्यकारी समितीच्या बसकेत विशय तापलो. मायनिंग बंदी उपरांत राज्य आपूण कशें चलयता ते आपणाकूच खबर म्हण खंत उक्तावन सरकाराची 95% नोकऱ्यो बीजेपी वा तांच्या लागींच्याच वतात हेय मुख्यमंत्री उलयलो. सरकाराच्या कामगिरीचेर कार्यकर्त्यांचो प्रतिसाद पळोवंक म्हण पणजे मुखेल कार्यकर्त्यांची बसका आपयल्ली. बीजेपीचे पदाधिकारी आणि मुखेल कार्यकर्त्यांची शुक्रारा पणजे गोमंतक मराठा समाज हॉलान बसका जाली. मुख्यमंत्री पर्रीकार, बाकीचे मंत्री आमदार बसकेक आशिल्ले. बसकेन 2 विशय आशिल्ले. स्वच्छ भारत मोहीम गोंयान फुडें व्हरप आनी 2.5 वर्सां उपरांत सरकाराचेर प्रतिसाद कसो आसा ताचेर कार्यकर्त्याकडच्यान प्रतिसाद घेवंक म्हूण बसका आपयल्ली. कार्यकर्त्यांनी लोकांच्यो अपेक्षा सोडून कागाळींची भलतीच लायन धरली. बीजेपी कार्यकर्त्यांचो कागाळींचो शिवर. कार्यकर्त्यांक सरकारी नोकऱ्यो मेळनात. मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष वा फोनार मेळप सुद्दां कुस्तार. मतदारसंघांनी कामां सारकी जायनात. मायनिंग बंदी उपरांत राज्याचो गाडो कसो चलयता तो आपुणूच जाणा म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान कार्यकर्त्यांक आपले पद्दतीन जापो दिल्यो. 95% सरकारी नोकऱ्यो बीजेपीतले वा तांचे लागींच्यांक वतात. उदरगत जाल्ली ना जाल्यार साधन सुविधा कश्यो उब्यो जाल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान कार्यकर्त्यांक विचारलें. लोकसभा वेंचणुकेन कामां पळोवनूच लोकांनी बीजेपीक हाडली. सध्या सरकाराक वर्साक 1500 कोटी येणावळ कमी. येणावळ कमी आसूनय उदरगतीचेर 1200 कोटी मोडले अशें पर्रीकारान सांगलें. तुमकां विजन ना म्हूण उदरगत जाल्या ती दिसना. तुमी मांडिल्ल्यो कागाळी तुमचे वैयक्तीक कामांच्यो. कार्यकर्त्यांच्यो वैयक्तीक कागाळी आयकून आपूण अस्वस्थ जाला अशें पर्रीकारान सांगलें. आपूण कामांत बिजी आसता म्हूण जनसंपर्कांत चड ना. दिगंबर कामत कामां करिनाशिल्लो म्हूण लोकांक मेळटालो अशें पर्रीकार म्हणटा. कार्यकर्त्यांच्या ह्या कागाळीचेर प्रुडंटान बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकाराक विचारलें. तो म्हणटा तशें कांयच ना. श्री नरेंद्र भाई मोदीन जे म्हटलेलो तो कार्यक्रम दिलो निर्मल भारत स्वच्छ भारत त्याचोच एक भाग म्हणून निर्मल गोंय आणि सुंदर गोंय हो कार्यक्रम घेवपाचो. त्याच बरोबर कार्यक्रमाक आमी आयचे बैठकीक सगळे कार्यकर्त्यांक एक ओपन प्लॅटफॉर्म दिल्लो. गेल्या 2.5 वर्सां सरकाराचें जें हांगसर काम चल्लां त्या कामा बद्दल आसूं किंवा कितें सूचना करपा आसा ह्या सरकाराक जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्याक एक वरभर दिल्लें आनी येणाऱ्या काळा भितर ज्यो ज्यो कितें त्रुटी आहा त्यो पयस जातल्यो. रिस्पॉन्स कसो आसलो लोकांचो अशें आयकता की सीएम सुद्दां अपसेट जालो. रिस्पॉन्स अपसेट जावना सीएमान कार्यकर्त्याचे वयल्यान कौतुक केलें जे मुख्यमंत्री आसतना सरळ आमचे खंय त्रुटी आसा कितें आसा त्यो सांगपाक कार्यकर्त्याक संद मेळ्ळी. त्या सरकारा बद्दल बरे खूब कार्यकर्ते उलयले आनी मुख्यमंत्री हेतून अपसेट कांय जावना. मंत्र्यांच्या कामकाजाचे रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री पर्रीकार ह्या म्हयन्यांत तयार करपाचो आशिल्लो. पूण महाराष्ट्रान विधानसभा वेंचणुकेन बीजेपी आनी शिवसेनाची युती तुटिल्ल्यान थंयचे वेंचणुकेचो वावर गोंयांतूय वाडला म्हूण रिपोर्ट कार्ड फुडें धुकलतले म्हूण मुख्यमंत्री आतांच उलोवंक लागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
बनावट डॉक्युमेंट करून गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी भायले भायर विकपी रॅकेटांतलो एकलो पुलिसांच्या हाताक लागिल्ल्यान आतां आनीकय कांय जाण सांपडूं येतात. कोणूय सरकारी अधिकारी असल्या जमीन वेव्हारांत घुसपल्लो दिसल्यार सुटचो ना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान शिटकावणी दिल्या. पुलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान फाटले 5-6 म्हयने लागून जमनी विकपी रॅकेटाचे 4 केशींचो तपास तडीक लायला. भाटकाराच्या नांवान बनावट सयो आनी डॉक्युमेंट करून गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी भायले भायर विकपी हे रॅकेट. फाटले 6 म्हयने चवकशी केल्या उपरांत गोंय पुलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाच्या हाताक गोंयकारांच्यो जमनी विकपी रॅकेट हाताक लागले. भाटकारांच्या नांवान बनावट सयो आनी डॉक्युमेंट करून जमनी भायले भायर विकपी हे रॅकेट. पुलिसांनी 4 केशी तडीक लायल्यात. एके केशीन पुलिसांनी मुखेल आरोपीक धरला. मेल्ल्या व्यक्तीचे नांवावेली जमीन बनावट डॉक्युमेंट करून तो विकतालो. हे रॅकेटांतले आतां आनीकूय कांय जाण पुलिसांच्या हाताक लागू येतात. Mostly happened during last 10 years. Now there is not a single case. But I think 4-6 cases we have got similar identified. 4 cases. We have identified 4. असले रॅकेटांनी सरकारी अधिकारी घुसपल्ले असल्यार ते सुटचे ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. Investigation will reveal everything. Once investigation is complete. Now the kingpin who signed as a owner who was dead 10 years back has been caught. So let them interrogate and find out who are involved. If government officers are involved, If any culprit will be treated as a culprit. I think that is a reply to it. But it has to be established. If someone is government servant, then it has to be beyond doubt established that he is involved. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान ह्या प्रकरणात इस्टेवान एल्विस डिसोजाक अटक केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा आरोपीक जामीन मेळचो न्ही म्हूण पुरेपूर यत्न जातले. अशें आयकता तें आतां कळटलें न्ही इन्व्हेस्टिगेशनाचेर. आय ओनली होप दॅट दे डोंट गेट बेल सो इजिली. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कळंगूट वाठारात शिंदळकी चलिल्ल्याचो दुबाव थळाव्याक आयिल्ल्यान ह्या वाठारात शुक्रारा राती वातावरण तापलें. सुमार वरभर एक चली फोनार उलयताली आनी उपरांत थंय एक वॅगनार येवन रावतकच लोकांक दुबाव आयलो. त्या उपरांत लोकांनी तांचे उलोवप आयकून गाडयेक घेराव घालो आनी कळंगूट पुलिसांक म्हायती दिली. पुलिसांनी एनजीओच्या मजतीन चवकशी केली तेन्ना दोगूय जोडपी पर्यटक आशिल्ल्याचें समजलें. कळंगुटे शुक्रारा राती 100 लोकांनी शिंदळकीच्या दुबावावेल्यान एक गाडी आडावन धरली. वाठारांत शिंदळकी करपाक आयिल्ल्याचो तांकां दुबाव आयिल्ल्यान ताणें गाडयेक घेराव घालून गाडयेंतल्या 2 चलयांक आनी 2 चल्यांक पुलिसांच्या ताब्यात दिले. प्रुडंटान कळंगूट पुलिशे कडेन संपर्क केलो. आयज आमी हांगासर आमच्या हॉटेला कडेन एस्टेला दोंगरा कडेन सगळे भुरगे बसलेले. थंयसर आमकां एक चेडूं सस्पिशियस काय दिसले. एक वर फोनार कोणा कडेन तरी उलयताले. एक वर फोनार उलयता आमी थंयसर सस्पिशियस पळयलें तेका जाल्यार एक वॅगनार येयली आनी 2 फाटी रावंड मारून थंयसून गेली ती. तितून आनीक दोगां चेडवां आसलीं आनी 2 जाण चेडे आसले. तांकां ते फोनार उलोवंक लागले, हिंदीन उलयताले. ते एकटो आमचो फाटसून गेलो आनी लो आयकूंक लागलो. ते म्हणटा लास्ट टाइम हम ड्रॉप किया था ना उधर ही आओ, हमारा कस्टमर नहीं आया हमारा अब तक, उधर ही हम लोग मिलेंगे हमारा. तितक्यान आमी सगळे थंयसर गेले आनी सोमते तांकां थंयसरूच धरले. त्या वटेन ती वॅगनार काडली आनी अशी रावंड मारून फुडल्यान चर्ची कडेन येवन रावली. आमचे थोडे भुरगे येवन ते चर्ची कडेन वॅगनारीक ब्लॉक केले आनी सोमतेच आमी पुलिसांक आफोवन तांकां आतां पुलिशेन कळंगूट पुलीस स्टेशनार हँड ओवर केल्ले आसा. लोकांक फक्त गैरसमज जाल्लो अशें कळंगूटचो PI राजेश नायक सांगता. लोकांनी आडायल्ली 2 जोडपी पर्यटक आशिल्ल्याचे चवकशेंतल्यान स्पश्ट जाला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.